गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज डिटेलवर कशा आहे तुम्ही सगळी आम्ही आहे बरी आणि एक पियसन प्रिन्सन सॉरी हॅलो से आय आय सो तो नेसला हांव वयता नेसो पियसना पावयता आनी मातशें थोडें शॉपिंग उरलां सो तें मातशें कोताय आनी हांव म्हण तुमकां दाखयतलें बेश्टें नॉर्मलशें ओके सो थिंग बी वयता आनी मागीर मेवता तुमकां समथींग ओके बाय सो पयलो चोयताले हय कलर तो कलर घेवपाचो तो चोयता वेज बरें दिसता दोनी मदें सो जालें आमगेलें शॉपिंग पावलें ना गेलें थिंग मागीर काडून उगडासून म्हाका आनी पावस येतालो सारको चड पावस चड लागलो चोय सो हांवें बेग बेगीन येयली बाबूय आलो न्हू तेका लागून चोय सो ना ओके सो मागीर घराक वचून मेवता मागीर मातशें क्लिनींग बी करूं जाय न्हू मागीर दाखयता सो हेचो आतां मातशें हांव हिंगा हें मातशें क्लीन कोता हिंगा पोंदा तें येत न्हू वायट वायटशें जाता सगळें उदकाचें सो म्हळ्यार आतां मातशें क्लीन बी कोत्ता हिंगा सगळें हिंगा फॉयल बी घायलोली आनी हिंग मातशी घाता हे सायडी तेका लागून आनी चोय हिंगाय घायल दाखयता डस्टबिना कडेन बी घायलें वेस्टी तें उसळट न्हू तेका डस्टबिन हाय न्हू तेका लागून म्हळ्यार सगळें क्लियर कोता सगळें क्लीन बी कोता हें काडूं जाय आतां ओके सो हिंग म्हळ्यार हांव पयलीं सगळें क्लियर कोत्तोलें पयलीं ती सगळें ड्राय करून घायलें न्हू हांवें तें पयलीं काटोलें आनी सगळें स्पुनान तितून घातो म्हळें कित्याक एक पाट सगळें क्लियर केलें न्हू जाल्यार बरें जाता क्लीन करना हेच तेचें हें करूं पडटा सो सगळें काडया म्हणलें सो सगळें काडटालें आनी आतां कुडको जालें तें न्हू कितें जाता उदो तें थिंग केन्ना केन्ना न्हू तितून घायना सो डायरेक्ट तितून घाताय तेका लागून तें हांवें तेका हें जालें ना सारकें काळें अशें येयल्लें सो तोय चेंज करया म्हणलें आनी चोय आतां हातूर हांव प्रेग्नंट आहलो तेन्ना हाडोलें ती लुती वखद घालूंक जाय आसलो न्हू तो एक हाडो आतां थिंगा आहा कोणशाकूच तो आतां खंय कित्याकूय यूजू जायना आनी हांवें न्हू तें मुको तें पिंक स्टाफ म्हूण एक हें आहा सो तेज्यान घेवन हांव तें कांचतालें बिकॉज आख्खें तें सगळें वायट वायट एशें जालोलें आनी हांवें न्हू प्लेट्स दवरपा स्टँड न्हू एमेझॉनाचेर घेयलोलें आतां 2 वर्सां जालीं तेका आजून रस्ट मुट्टी येयल ना सो बरें येयलें तें मुगेलें सारकें हें बी कांय जालें ना आनी दुसरी हिंग सबी हाडटा ती हांव रोखडी हें जातालीं कोडूम येतालीं सो हें बरें आहलोलें तेचें जालें क्लीन केलें ते लायन्स केले ते चड आसता सारकें वायट वायट वचना तरी पळय वचना हेचें वर्सां हिंग आसलोलें सो आतां सगळें हेचें हिंग दवरलो आहा न्हू सगळें हाडटा पोतून हिंगा हें पोंदा फॉयल घायला आनी जेल्या मागीर तें ड्रायींग मॅट घातो तें मागीर हिंग सगळें न्हू सायडीक उसळटा तेका लागून हिंगा हांव एक घातां क्लॉथ कित्याक न्हू एक पाटी तें डायरेक्ट हिंग घाता हांव सुकों बट चुकोन एक पाट मागीर हिंग घाताय न्हू चो हितून घाताय न्हू डायरेक्ट तर मागीर तें पोंदा हॉल जाता तेका लागून हांव तें घालून हिंगा ओके तें जालें मुगे मातशें एक ड्रायींग मॅट हॉल आहा तेका लागून बेश्टें डबल क्लॉथ घायलें हिंगा ओके ते सिंक एरिया बी सगळे प्लेट्स बी काडून क्लीन केले आनी बाथरूम मातसो धुवपा आहलो तोय धुवलो आनी प्रिन्सान न्हिदलो आयज लेट जालो तेका न्हिदोत कितले वोटो तो खबर ना सो हांवें म्हळ्यार हांव तो न्हिदलो आसतना जेयता आयज हांवें ताल्ले फ्राय केले आनी आतां सॉसेजीस घाता थोडी पटेटो घालून की मागीर दाखयता तुमकां थिंग सॉसेजीस जावपा दिले सो मातसो टायम आहा ताल्ले फ्राय केले सो म्हळें ते फ्राय जात म्हळ्यार हांव तुमकां हांवें बॅग हाडून दाखयता केसो काला हाडलें पळय केसो तें सांगाय ओके ते मुगे ओल्ड आहलो न्हू ते मुगे जालीं 7 वर्सां जालीं ते हेका बॅगा सो हांवें म्हळ्यार आयज हाडटोलें न्ही पळय बेल्ट म्हाका तो मोटे बेल्टा जाय आहलोलो सो केसो तें सांगाय ओके तुमी मेवता तुमकां मागीर ताचो जेन बी जालें आनी हांव म्हळें मातशें आतां मातशें पॅकींग करपा वयता सो कित्याक आमगे देवलो आहलोलें आनी पिटर मागीर कामां वचपा न्हू मागीर रातचो तेका लागून सो हांवें म्हळ्यार तें पॅकींग कोन्न काडया
सो तुमकां दाखयताच ये तुमी वयता ते कळटा तुमकां मागीर ओके सो व्हिडिओ मुगे मिस करू नाकायचो इतरा वय ओके सो चल स्टार्ट कोता येता तेज पयलीं वेट काट रे ना तें चोयलें ना बट तेका मागीर तें काडपा पडटलें हें सुटकेशी न्हू मातशें वेट आसा तशें ते लुकटा त्यो बऱ्यो जाताय सेम हाय मागीर तीच घाल तरी आमकां मातशें उण पडल्यो एक उण पडली तेका लागून तीचय आतां खूंयच सो प्रिंसन हालीं 10 kg मेवता सो तेका एक धाकटी व्हरपा ती गेली आनी आमकां सगळे तिगा हेको नॉर्मल मेळटा न्हू सो त्याच हें कोत्ताय ते वयले हाड म्हळें तेका हाडे आनी सोमती कोन्न दवरया म्हण फायनल वयर हांवें अद्दी पॅक करून दवरल्यो पॅकींग म्हणजे डंप करून दवरलें सगलें सो मागीर ते एकले वेट काड पडटली 18 म्हळ्यार 5 किलो येता 43 वचपा म्हणजे सारकें घालया न्हू बरे भाशेन आनी वॉच तशें घात हय एक हा तेगे एक काण दवरलो मरे ते खूंय हाडूच बेश्टे सद्या बेश्टे डंप केलो ऑलरेडी ना बट मागीर ते तेरो टेन आहलो न्हू सो सगळे म्हण घालया पयले मागीर तेला हें हाड ना आनी कांय ना तेच पाटी बेश्टे आनीक काड आनी ते वेटान अशें आनीक घाल रे तूं त्या हेका आख्खें एक वयरच्यान दी येते तूं घाल येते दी बॅग येते दी मरे ते मोगू दवरलो हा तितून घात तेच बॅग हितून घाता एवढंच हितू स्लिपर नाही प्रिंसन ना गेलो तुमचं चल रे घ्यायचं हे सगळे हाडून हितून तूं घाल सगळे हितून घाल अद्यो हँडाकीची घाल मेळटा जाल्यार घाल मरे चॉकलेट सोक ओके तेच तुका ते तूं रोप बी कितें जायो घालपा एडजस्ट करूं तूं हे घाता आतां हे घाल ते तितून चॉकलेट बारीक चॉकलेट ते बेबी ते हेबँड बी आहा तितून थोडी कॉफी आनी हॉट चॉकलेट्स तुका पलचोय आनी ना बट आनी वचपाचें ना बोल्लीच तें तुका हय काडून म्हणटा काय आय थिंक तेंगे घालून जाता न्हू मातशें बी आसतलें हेचे टून हाडले टुना चंक्स ही दुसरी सुटकेश जाली रेडी करून दवरलें हे आमगे दोनी बॅकपॅक एक बाबागे एक आंदोलन सगलें आनी पिटर एक वतलो तेगे भितर
पॅकिंग बी कोण जालें आनी वच पियसन येयला जेयता आनी एकच ओके सो हांव न्हू मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुम तरी मुगे आयचो व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्राईब कराय टिल देन यूल टेक केअर अँड आय सी ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग अँड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकन ओके अँड थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ अँड बाय सी ऑल टुमॉरो मोगासन